Nowigi, Notsurgaya, Polvesporas, Magara, Shekashi, Prituvivor, Evaksurgitagaya, Nowigi, Notsurgaya, Polvesporas, Magara, Shekashi, Prituvivor, Evaksurgitagaya, Polvesporas, Chamada, Idagayo Nagora, Volgarata Devace, Volgotata Roltace, Nowigi, Notsurgaya, Polvespora, Magara, Shekashi, Prituvivor, Evaksurgitagaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसू. मोगाल बाबा भयणांदो, देवीक जिवीत मनशाक दिवंक आपल्या पुताक जेजूक देवा बापान ह्या संवसारान पाठयलो. आयज जेजूचे मिस्सांव आनी पवित्र स्नान घेतलोली जेजूचे सीस कशें पालूंक गरज. हे मिस्सांवान जिवंक गवली बेट एक व्हड उपाय. हेंच मनान धरून बागयोन फ्रांसीक शावेराच्या नोवेनाच्या 9 दिसाच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीक शावेरा भाशेन बेटी वरवीं मिसांव पालुया. गवली बेट धर्मीक फिरगोजेन तशेंच समुदायाच्या फुडारांक भोव गरजेचें. ही शिकवण मनान घेवन बागयोन फ्रांसीक शावेरा भाशेन गवली बेटी वरवीं जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक हे पवित्र मिसा बलिदानान आमी कृपा आनी आदार मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावत फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी देवाचे फुड्यांत पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी चड पुर्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्या उपचारून सांगता. मरणाच्या तोंडान सारून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवामरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पाद्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुम्या जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुजे मोगाचे अगणित पदवी दाखोवंक ये. आमचे पातकांक लागून खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा. तांतले आमकां निवार.
आनी तूंच दयाळ सरवंडारा आमची सोडवण कर. जो बापा सव्यान पवित्र आत्म्याची एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबानोन सुफळ जावंक पावचो ना दिसता. आनी सुफळ गांव एक झाडाचो मोळो जावंक पावचो ना काय? त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवें ओदीक संतोसतलो. सगल्या वोन दुर्बळ तीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुल्मदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नोपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करूंक पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात तांकां फासाक घालतात तीं आनी आडगां सांगून नीट मनशांचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घोराण्याचो देव आब्राहामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना. ताचें तोंड होलडुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं आनी इस्रायलाच्या देवाच्या भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणांतलोय शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किलो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत कोणाक म्हजें तिकाण करूंक, सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. तीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
तो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वैभव तुका सोव्या. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सुरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हळें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी समजतात? ताणें म्हळें, ओय सायबा. तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हळें, तुमच्या बाबार्ता प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणांनो, अमेरिकाचो फामाद प्रवचणकार बिशप फुलटन शीन अशें म्हणो, जेजू ह्या संवसारांत येता आनी आमी जल्मता हाचे मदें एक मोठी अंतर आसा. जेजू ह्या संवसारांत येयलो, हांव रावोंक येवंक ना, हांव मरूंक येयलां. आय एम कम नॉट टू लिव बट टू डाय. पूण मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता तेन्ना सदांच हांगासर रावोंक येयल्ल्या भाशेन जिवीतभर सगलो पुरमेत करता. गिरेस्काय एकठांय करूंक, व्हडलें घर बांदूंक सगळें म्हजे कडेन आसा. आतां 8-15 दीस पर्यंत घरांत भितर रावून म्हज्या कुडांत दारां गेटी सगळ्यो बंद करून म्हाज्यान सुस्त राव येता. म्हाका कोणाचीच गरज ना. देवाची पर्यंत म्हाका गरज ना. सगलो पुरमेत आज आमी करता. आनी मनीस हो घरांत भितर मेलो पर्यंत जाल्यार कोणाक गमचें ना. सादे उतरांनी आमी सगळीं एकमुडी रावंक सोदता. आय वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशंट. आय डोंट नीड एनीबडी. देवाची पर्यंत गरज ना. असलो स्वभाव घेवन आमी जियेता. पूण खरेपणी आमकां मनशांक एकामेकाची गरज आसा आनी ह्या आधुनीक काळार अदीक गरज आसा. आमकां देवाची गरज आसा
वी नीड गॉड. आज कितलो मनीस एकसूरपणान, पिडींत, ओस्कोतायेंत, ओत्मीक पिडेक पर्यंत सांपडून जिविताक सांडटा. ह्या पासत मनशाक मनशाची गरज आनी देवाची गरज. आनी आयचो विशय आमी घेतला, सांगाता आमच्यांनी वाचूंक येता. जेजूच्या पावलांनी बागियोंत फ्रांसीस सावियरा भाशेन बेटे वरवीं मिसांव पाडुया. एकामेकाची गरज बेटे वरवीं आमी पाडूं येता. वी कॅन सॅटिस्फाय आवर नीड बाय मीटिंग इच अदर, विजिटींग इच अदर. देव तर आमकां भेट करूंक येताच. आदाम एवी वरवीं देवाची भेट मनशाक जाली. आब्राम ताचे कडेन भेट करून पोरजा देवान विचून काडली आनी पोरजा चोरोवपाक जायते प्रवादी फुडारी उत्पन्न केले आनी देवान दिल्लें उतर बासावणी पाडूंक ह्या फुडाऱ्या वरवीं देवान ही पुर्जेक तयार केली. शेकी काळ भरल्या उपरांत जेजू खुद आपूण मनशाक भेट करूंक येता. आदल्या कोरांत इजायास प्रवाद्या वरवीं आयचे पयले वाचपांत आमी जायतें आयकलें. देव मनशाक भेट करता तेन्ना देवाचें बरेपण मनशाक फावो जाता. देवा मनशाच्यो सगल्यो गरजो देव सांबाळटा, मनशाक सांगात दिता, मनशाचें जिवीत लावू करता. सगळे तरेची पिडा, ओस्कोताय, दूख, एकसूरपण देव पयस करता जेन्ना देव मनशाक भेट करता. जेजूचें जिवीत जालें भेट करून, सांगात दिवन मनशाक. ओदी करून ओस्कोत आसात, पिडेंत आसात, एकसुरीं आसात, दुखी आसात, तांच्या जिवितांत जेजून सांगात दिलो, पेकोवणी दिली, बोगसणें फावो केलें, जिविताक बोरवासो दिलो, जिवीत लावू केलें. जेजू जालो सुरगोंडार दर एका मनशाक. जेजूचे भेटे वरवीं बेऱ्यांक कान आयकूंक मेळ्ळें. मोने आसा तांकां उलोवंक जेजून जीब दिली. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून ह्या कुड्ड्यांक नदर दिली. जेजून तरेतरेचें वायट पयस करूंक मनशाक सांगात केलो. बाबा बिणानू, जेजू भाशेन वाग्योंत फ्रांसीस शावियरा हाणेन आपलें जिवीत एक बेटेचें जिवीत केलें. तो चलत रावलो रस्त्याचेर, ताणें जेजूक मनशाक दिलो. सुपिल्ल्या भुरग्यांक तांकां दोतोन शिकोवन जेजू तांकां दिलो. कुटुंबांनी भेट करून कुटुंबाक ताणें जेजू फावो केलो. कुटुंबांनी वेताना ताचे भेटेंतल्यान अशें घडटालें. वेताना तो पोरजेच्या दारांतल्यान भितर सरतालो, पूण भायर सरतना तो तांकां जेजूच्या दारांतल्यान हाडटालो. वाग्योंत फ्रांसीस शावियराचें जिवीत भेटे वरवीं ताणें जेजूक मनशाक दिलो, संवसाराक दिलो. आज भाव भयणांनो, आमी ओळखून घेवंक जाय
की आमकां एकामेकाची गरज आसा म्हणून, आमकां देवाची गरज आसा म्हणून, आनी ही गरज आमी पाळूंक आमच्याच जिवितांत तरेतरेच्यो वण्टी आनी दुर्गां बांदल्यांत. आमी एकमुडी एकसुरी जाल्यांत. आदल्या काळार बाय थोडो पियाव दी अशें म्हूण शेजाऱ्यांगेर आमी वेताले. एकामेकाची गरज आमकां पडटाली, एकामेकाक आदार दिताले आनी खुशालकायेन हें जिवीत आमी जियेतले. आतां आमकां दिसता एकामेकाची आमकां गरज ना म्हणून, पूण खरेंच आमकां गरज आसा. हें आमी ओळखून घेवन आमचे भेटेंतल्यान आमचो मोग, आमचें काळीज आमी एकामेकाक दिवंक गरजेचें. आमची भेट म्हणटा तेन्ना उणीच पवित्र सभेचे फुडारी तांची भेट जावंक जाय, पूण आमी सगळीं गृहस्थी भाव भयणां आमी एकामेकाक भेट दिवंक जाय. पवित्र सभेचे तरेतरेचे संस्थांनी आमी आसा, तांचे वरवीं आमी एकामेकाक भेट दिवंक जाय. आमची भेट जावंक जाय आमच्या पेल्याक सांगात, पेल्याक आदार, पेल्याची दुखेंत आमी तांकां बुजवण दिवंक, एकसुरपणान आमी तांकां सांगात जावंक, पिडेंत आसता तांकां आमचे वरवीं पेकोवणी फावो जावंक, आमची बेटी वरवीं आमच्या भाव भयणांक देव मेळोवंक जाय. आमची भेट आमी कोणाक कोणाक करतले. जायतीं पिडीस्त आसात हॉस्पिटलांनी, कुटुंबांनी. आज कोण ना आदार दितलो. कितलीं जाणां घरांत एकसुरी आसात, पिडीस्त आसात, भुरग्यांनी सोडून दिल्यात. ह्या भाव भयणांक आमचो सांगात म्हणल्यार तांचें जिवीत बोरवाशान बोगतलें. ओस्कोत आसात, दुखी आसात, जिविताक घुस्पल्यांत, सांडल्यांत. ह्या भाव भयणांक आमची भेट अदीक गरजेची. दुखी आसता तांच्या दुखांत आमी वांटो घेवंक गरजेचें. खुशाल आसता तेन्ना तांची खुशालकायेंत आमी वांटो घेवंक मातशें आगोड जाता, पूण तें गरजेचें. सुखांत दुखांत एकामेकाक आमी सांगात दिवंक हें आमकां गरजेचें. आमच्या जिवितांत आमी तो जेजूचो उपकार जातले जाल्यार वाग्युंत फ्रांसीस शावेरा भशेन ताचें जिवीत भेटेचें जालें, जेजूक दिवपाचें जालें. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी जेजूक दिवंक पावतले. वाग्युंत फ्रांसीस शावेरान जेजूक संवसाराक दिलो, दर एका मनशाक भेट करून, दर एका काळजान जेजूचो मोग वांटून, ताचे मजतींत ताचे भाशेन आमी आमच्या पेल्याक अदीक करून, दुस्मान म्हणटा ताका भेट करून, गरज आसा ताका भेट करून आमी जेजू दिवया. आनी भाशेन आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावया. आमेन. उबे रावया. आमी एकामेकाक भेट दिवन आमी जेजूचो पाटलाव करता. असलेंच मनान धरून आमची ही मागणी देवाक उबारुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी गवळीक बेटे वरवीं आपलो गवळीक वावर सुफळ करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या गवळीक फुडाऱ्यांनी गवळीक बेटेची गरज आसलेल्या भावा भयणांक सगळे उमेदीन आनी मोगान भेट करूंक बापा लागीं तांकां आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी गवळीक भेट कसलीच ओतोर करिनासतना सगळ्या भावार्थाच्या मनशांक करूंक आमकां देवा लागीं आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जाणट्यांक एकसुऱ्यांक कोण नासलेल्यांक पिडेस्तांक आमी मोगान भेट दिवंक आनी आमचे मिसांव जियोंक आमकां आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीचे बापा, हे आमचे भयणीन आमच्या नान तुका मागणें उबारल्यान. जेजून म्हणलें आमकां मागात आनी तुमकां मेवतलें, दारार मारात तुमकां उगडटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. तरी आमी तुमकां मागणी उबारल्यान तें आमकां फाव कर, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Soria bori, tuka baba virotori, amka didao Jesu bori, amka didao Jesu bori, Papa amchi kirkodana. Jesu ce pasro gosaudi, sopra capur chiam tuja. Jesu soda cit raudi, Papa amci kirkodana. Jesu ce pasro gosaudi, sopra capur chiam tuja. Jesu soda cit raudi. म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देया पाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. दयाळ बापा, कालते काळजां आनी मागण्यांत देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन आमकां आदार दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उजोवन पूर्ण केलें आनी सासणां तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेता तें बासायलें ताणें तो बैवान येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीचे सल दोळबरां सांगाती तुजे मोहिमेच कितोन आमी निरोतरी
गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. Somia Jesus, duše morovi soborota, duše bodon život poravi borgota, duša ena aby odrekla. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळा रगो शिवते आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेत पवित्र शुभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक पडजोडीत मुखामपण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाची माई संगाती भाग्यवंत जुझे जपोती, भाग्यवंत दोत्ता, भाग्यवंत फ्रांशावेर, भाग्यवंत जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वनुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. जेसून ह्या संवसारांत येवन जायते जाणांक भेट केली, गोवडीक भेट केली आनी आमकांय शिकयलें हांवें केलां तें तुमी करात. पांय धुता आसतना म्हणलें ताणें शिसांचे 3 वर्सां हांवें चाकरी केली, तुमी तशेंच करात. तर देणें मागून सगळीं आमकां आमचे बापा म्हणया. जे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दयाकळे जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवां शान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतें सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमेज क्रिस्ता तुवें जें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेचे बाळता दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ जो जियेत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दी. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. O Jezu ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुबया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें. कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे तांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Ave
मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासूया आनी आर्गां दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रिच्य बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या.
जिचे कुडी रोगताचे गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीचे देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. आयज मिसाची भेट समोरबलोल्या फादर फ्रांसिस्को पेरेरा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सिमांव रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. आनी तशेंच हे मिसाचे भेटेंत हाजीर आसलेल्या पाद्री भावांकूय आमी दिनवासता. ह्या मिसांत भक्तीपणान वांटो घेवच्याक गायनां करून आदार दितल्या गायन मंडळाक आमी दिनवासता. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन वांटो घेतल्या आनी सेवा धर्माची मांडावळ कोतेल्या ओल्ड गोवा ह्या वाराड्यांतल्या भावा भयणाक आमचे दिनवास. दर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बोजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. आयज बजलिकेंत सकाळीं 5 ते दनपारचे 12 पर्यंत पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. थंय वचून तुमी तुमचो वेळ मागण्यांत सारूं येता. आयज कुमसारां बजलिकेच्या साकिस्तींत सकाळीं 6 ते 11 पर्यंत आसतली. एक चोतराय दवरची. आयज सांजेर आनी तशेंच फाल्यां परबेच्या आख्ख्या दिसाक पवित्र संस्काराची बोजवण आनी कुमसारां आसची नात. आयज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयची मिसा हे परी 9:30 वाजता आनी 10:30 ही कोंकणी भाशेन, 11:30 वाजता पुर्तुगेज भाशेन, 12:30 पिलग्रीम मीस, सांजेर 3:45 वाजता आनी 5 ही कोंकणी भाशेन आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयज आमी केरीत भाशेन कन्सेक्रेटेड विमन म्हणजे माद्री भयणां पासत मागता. फाल्यां डिसेंबराची 3 तारीख पोरबेचो दीस. ह्या दिसाची मिसा हे परी जातली. सकाळीं 4, 5, 6, 7, 8, 9 आनी 10:30 वाजता पोरबेचें मीस. दनपारचें 12:30 आनी 3, सांजे 4, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. पोरबेचें मीस सकाळीं 10:30 वाजता. ह्या मिसांत भारतांत पाप साहेबाचो प्रतिनिधी अपोस्तोलीक नुन्सियो आज बिशप लिओपोल्दो मिसाची समोरबणी करतलो. डिसेंबराचे 4 आयतार सकाळीं मिसा आसतली हे परी 6, 7:15, 8:15, 9:30 ही कोंकणी भाशेन आनी 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची मांडावळ व हेर नोवेनाक लागू जातलो वावर आनी कार्यावळी करूंक आदार दितल्या दर एका वॉलंटियर्सांक काळजांत हांव दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकूय फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक दिसता जाल्यार तुमी बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून दिवचे. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कुर्तोरीचीं फिरगोसकारां नवे कोपेल बांदतात. ताच्या आदाराक हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन आसात. ते तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो. भावा भयणीनो, एकूच विनवणी, तुमी मातशे आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितें सांगतात तेन्ना तांकां कान दियात आनी तांचें आयकात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. एकामेकाक गवळीक भेट करुया, जिचे पाटलावदार जावया. वचून येयात, क्रिस्तांव शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणें सगळीं सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. हे वेळार आमचे खासगी मागणे आमी बापाक उबारुया. सगळीं सांगात. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Francisco Xavier, tuji guru goya shara, tuji suja soirika, soda soiti von kor aga, tuji suja soirika, soda soiti von kor aga. San Francisco Xavier, tuji guru goya shara, tuji suja soirika, soda soiti von kor aga, tuji suja soirika, soda soiti von kor aga. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां कसली वस्त वो मनीस दुबावचो लागता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून सांगचें. तुमकां कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ हार्ट हे प्रोग्राम